एका वेळार नितळ आशिल्ल्या बेतोडा वाठारांतल्या नाल्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्या. 20 वर्सां फाटीं ह्या नाल्याचें उदक गांवांतले लोक शेत पिकोवपाक वापरताले. तशेंच हे उदक न्हावपाक, कपडे धुवपाक वापरताले अशें थळावे सांगतात. हो नालो बेतोडा उद्देगीक वसणुकेंतल्यान सुरू जावन फोंडें शारांतल्यान व्हांवून जुवारी न्हंयक मेळटा. सध्या ह्या नाल्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. नाल्यांत उद्देगीक वसणुकेंतले प्रक्रिया करून नाशिल्ले केमिकल वेस्ट सोडला. तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जालां अशें थळावे सांगता. तशेंच थळाव्यांक हाचो त्रास जाता. देखून थळावी पंचायत, सरकार तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हातूंत लक्ष घालून योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी थळावे करतात. प्रदूषण नियंत्रणांत हाडले ना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले अशें लोकांचें म्हणणें. हे विशीं आपूण कारवाय करतलो अशें सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. आमी म्हणटा कितें, तुमची फॅक्टरी जाय, सगळ्या जाय, लोकांक जॉब जाय, त्या बद्दल आमचें हें ना, हें उदक सोडूं नाका, कांयच आमची कंप्लेंट ना. पूण हें जर ते आयकना अशें जालें जाल्यार आमकां हायकोर्टान वचपाचें आनी पर्याय ना. गांवच्यान प्लांटाचें तेंचें हें ना, पूण आमी आतां तुमकां आतां हे हितून बेतोडा आनी कुट्टी पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो. आमचें तरी आसा. बेतोड्याचें कितें जाता, बेतोड्याच्या लोकांचें सगळें वयर पडटा, तांकां हो नाल्याचो कांय इशूच येना. हो नाला कुट्टी पंचायत आसतली तुमच्या वांगडा. स्टार्ट जाताच तो आमकां कुट्टी पंचायतीक त्रास जाता. हो नाला आमचेच हितून वयता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार.